साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकाची सुरवात. साऊलच्या मरणा उपरांत अमेरिकेन तांचेर जोईत व्हरून दावीद परतलो आनी जिकलाक म्हणटात थंय 2 दीस रावलो. तिसऱ्या दिसा साऊलच्या झुजा मळार थावन एक मनीस आंगाक पिंजलोले घालून आनी माथ्यार माती आसून दाविदाशी पावतोच जमनीर सोरपोट पडून ताणी ताका नमस्कार केलो. दाविदान ताका विचारलें, कितें जालें सांग म्हाका. ताणें परतिपाल केलो. झूज सोडून लोक पळून गेलो आनी तांतले जायते जण जमनीर शेवटून मेले. साऊल आनी ताचो पूत जोनाथन हेय मेले. तेन्ना दाविदान आपलीं आंगवस्त्रां पिंजलीं आनी तशेंच सगल्या तांचे बाराबर आसलोल्यांनी केलें. साऊल आनी ताच्या पुता पासत सर्वेस्पराचे पोरचे आनी इस्रायेलाच्या घराण्या पासत ते तलवारीन मेले देखून दूख करून ते रडले आनी सांजे पर्यंत तांणी उपास केलो. मागीर दाविदान साऊलची आनी ताच्या पुता जोनाथनाची वाखाणणी केली अशी: होय इस्रायला, तुज्याच दोंगरांचेर तुजी वडवीक मारून उडयली. ते बलिश्ट मनीस कशे म्हूण पडले जायत. साऊल आनी जोनाथन मोगाचे आनी आपुरबायेचे जिवितांत तशे मरणान ते दोशी जावंक नात. गोणिवोन सुटसुडीत आनी शिवां परस बलिश्ट ते. इस्रायलाच्या दुवानो, साऊल पासत रडात. ताणें तुमकां लोकलोकीत तांबड्या आंगवस्त्रांनी न्हेसयलोल्यो आनी भांगारा श्रिंगारान तुमकां नेटयलोल्यो. हे वीर मनीस झूज लढाय करतना कशे म्हूण पडले. जोनाथन म्हज्या भावा, तुका लागून हांव सगलोच खोंतीन कळवळटां. कितलो म्हूण तूं म्हज्या मोगाचो, बायलेच्या मोगावून अदीक अपुरबायेचो म्हजो तुवें मोग केलाय तो. ते वीर मनीस झूज लढाय करतना कशे म्हूण पडले आनी झुजाची हात्यारां कशीं म्हूण मोडलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या मुखामणाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवून मेळटली. म्हणया, तुज्या मुखामणाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवून मेळटली. तूं इस्रायेलाचो गवणी, तूं राखणो कसो झुजेक वाट दाखयताय. तर आयक आमकां. केरुबीम वयर सिंहासनार तूं बसून आसाय. एफ्राम, बेंजामीन आनी मानासे हांचेर तुज्या मुखामणाचो पोरजोळ फांकय. तुजे बळ उक्तेपणी दाखय आमची सोडवण करूंक ये. जबाब: तुज्या मुखामणाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. दळबारांच्या सर्वेस्परा, केन्ना पर्यंत तुजो राग जळटलो. तुजे पोरजेच्या प्रार्थनाक केन्ना पर्यंत पाठ करतलोय. खाणाक म्हणल्यार दुकांचो उंडो तिका दिलोय आनी पिवनाक उपट भरलोले दुकानचे पात्र. तुज्याच निर्मणान भोंवतोचो लोक आमकां गिरासूंक आपणा मदें झगडीं करता आनी मस्कऱ्यो करून दुस्मान आमकां हांसतात. जबाब: तुज्या मुखामणाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमचें काळीज उगड. सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक जय. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदम जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकटवलोलो
की जेवंक पर्यान नजो जालें. आनी ताची सोयरीं हें आयकल्या उपरांत ताका धरून हाडूंक गेलीं, कित्याक ताची मोत उदेल्या अशीं ती म्हणटालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वोळ. कितलो म्हूण तूं म्हज्या मोगाचो. नियाळाक आदार. मोग आनी इश्टागत आमकां जायते तरेन दिसून येता वो आमी दिसा दिसपट्टी आमच्या जिवितांत अणभवता. आवय बापायचो मोग, भाव भयणीचो मोग, व्हंकल न्हवऱ्याचें मोग, इश्ट इश्टिणीचो मोग आनी आदी. आयज आमकां आदल्या करारांत सामुएलाचे पुस्तकांत दावीद आनी जोनातानची इश्टागतीची खबर मेळटा. दोगांची इश्टागत आमकां एक उत्तेजन जावन आसा. जोनातान इस्रायल राजा साऊलाचो पूत, पूण तो दाविदाचो एक गोट इश्ट जावन आसलो. जोनातान सवें कसलेंच आपुस्वार्थपण नासलें. तो आपल्या इश्टा दाविदा पासत कितेंय करूंक तयार आसलो. आनी जेन्ना दाविदाक ताची मरणाची खबर मेळटा तेन्ना ताका खूब दूख भोगता. आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. करोना पिडे वरवीं जायतीं आमचीं भाव भयणीं अशींच अकस्मात आमचे मदलीं नाच जालीं. घरा येतलीं म्हूण आशू नासलीं पूण परतून पावंकूच नात. असल्या वेळार आमच्या कानार एकूच आवाज सादता आनी तो म्हणल्यार कितलो म्हूण तूं म्हज्या मोगाचो. आमकां एकूच धीर आनी आदार आनी तो म्हणल्यार आमचो सर्गींचो बाप. ताचे तांय आसा सगळें सूख आनी शांती. ताच्या उतरांत आसा सगळे दुखाचो इलाज. पवित्र पुस्तक वाचुया, ताची खोल समजुणी घेवया आनी देवाचो मोग दाविदा भाशेन सेवेंतल्यान दाखोळ करुया. रायज आमचे मागणें जावन दी. म्हज्यार दूख खोश्ट येता तेन्ना आमचेशी तूं राव जेजू.